नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन पयर गोवा कॅबिनेटान एंटी रिलिजियस कन्वर्जन लॉ पास करपा खातीर एसेंट दिल्ले आसा. म्हणजे तांणी प्रपोजल मान्य केले आसा. ते आतां सद्या फुडें जावपी विधानसभा सत्रांत टेबल करतले आनी ताचे नंतर तो कायदो जातलो. तो कायदो जावच्या पयलीं सद्या बोवाळ चल्लेलो आसा. काँग्रेसीन ताका विरोध केल्लो आसा आणि विरोधकां मदीं इंडिपेंडंट MLA आलेक्स रेजिनाल्ड सुद्दां आसा, जे सद्या भाजपाक सपोर्ट करता. आतां ह्या बिलाक विरोध कित्याक आनी ह्या बिलाक समर्थन कित्याक हे दोनूय जाणां जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा दोग जाण मानेस्त. आमचे बरोबर आसा अमित पालेकर, स्पोक्समन ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, आनी आमचे बरोबर आसा डॉक्टर मनोज सोळंकी, गोवा कन्व्हेनर हिंदू जनजागृती समिती. सर, येवकार तुमकां. आय विल स्टार्ट फर्स्ट की विरोध कित्याक ताका लागून. सो सद्या जे बील आसा पळय न्ही, आनी अमित फॉर यू की जे बील आसा ताजी जर कंप्लीट बातम्यो ज्यो आयिल्ल्यो आसा आनी जे तरेन एक्सप्लेन केल्ले आसा ते पळयत जाल्यार फोर्सफूल जर कन्वर्जन जालें जाल्यार स्ट्रिंजंट पनिशमेंट जातलो आनी कोणाचोच फायदो घेवन कन्वर्जन करचें न्हय म्हणून हें बील इंट्रोड्यूस केलां अशें सरकारान सांगलां. अशें आसतना काँग्रेसीक कित्याक त्या बिलाचेर विरोध आसा? त्या बिलाचेर विरोध फक्त काँग्रेस पक्षाक ना तर म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक आसूंक जाय. पयलीं म्हणजे म्हाका एक तुका प्रश्न करपाक जाय, कितें डेटा आसा गोंयांत की इलिगल कन्वर्शन जालां. एनी बील, कायदे ऑलरेडी अस्तित्वान आसा. BNS आसा, BNS अंडर प्रोविजन आसा, वेगवेगळे कायदे अस्तित्वान आसा ज्या एनीवे मेक्स कन्वर्शन ऑफ फर्स्ट कन्वर्शन इलिगल. बील हाडपा फाटलो हेतू जेन्ना पॉलिटिकल दिसता तेन्ना कळटा की गोवा वीच इज अ कम्युनली व्हेरी अ स्टेट वीच इज ऑलवेज स्टेड इन कम्युनल हार्मनी. हांगा आमी हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन हे सगळे भाव आशिल्ले, एकत्रीत रावत आयिल्ले आसा आनी केन्नाच रिलिजियस बेजिसाचेर हांगा कम्युनल टेन्शन केन्नाच जाल्लें आमी हाज्या पयलीं पळयलें ना. तेन्ना अशा वेळार जेन्ना देर इज नो डेटा अवेलेबल विथ यू टू से दॅट देर हॅज बीन फोर्सफूल कन्वर्जन, एक सांग, 10 सांग, 5 सांग, वॉट एवर that data could be there which says that illegal conversion happens of religious nature in Goa म्हणून कांयच डेटा ना. जेन्ना हो कायदो अशा तरेन हाडपाचो प्रयत्न जाता तोय बी ह्या विधानसभेच्या शेवटच्या सत्रांत तेन्ना एक नॅरेटीव बिल्ड करपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करता असो आमकां दिसता. तातूंत भितर आमची कारणां वेगळी, आज वेगवेगळे विशय आसा. ह्या सगळ्या विशयाक जर सायडलायन करून एक नॅरेटीव बिल्ड करून हें इलेक्शन जिखपाक जाय जाल्यार हाचेर एक डिबेट करची शेवटच्या विधानसभेच्या सत्रांत आनी तातूंत क्रिएट सच अ डिबेट दॅट यू पोलरायज हिंदूज. दीस इज वॉट दे हॅव डन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम की हिंदूंक पोलरायज करून, हिंदूंक पिशान काडून, हिंदू पिशेक काडटा आसतना देवाच्या नांवार हिंदूंक पिशान काडून सरकारान रावपाचो तांचो प्रयत्न हाजे पयलीं जाल्लो आसा आनी आतां पोलरायझेशन. वन इज पोलरायझेशन. द सेकंड पार्ट इज the law is so stringent that it can be misused. आता तूं भितर conversion under the garb of marriage म्हणून आसा, conversion under forceful conversion for whatever reason. What are the manner in which this can be defined or determined is a question which remains unanswered. Imagine कर गोंयांत खुबशे intercaste, interreligious marriages जाता. There can be fallout in these marriages. In such a situation, if there is a fallout in such a marriage, when there is other laws in place, can one of the partner come and say अरे म्हाका फोर्सफुली कन्वर्ट केला आनी म्हूण लग्नाच्या हातूंत भितर फोर्सफुली कन्वर्ट केला आनी नाव दॅट पर्सन शूड बी पनिश्ड. Now this way the law can be misused. There are various ways, no doubt. Nobody should be forceful, but there is absolutely no data available in Goa to say there has been even 1 or 10 or 5 forceful conversion. आणि एक केस जी जाल्ली जी सरकारान केल्ली that has also led to acquittal, where the prosecution, which is led by the state, has failed to prove that there was any conversion or there was illegal conversion. ओके डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू जनजागृती समितीचो हाजेर आक्षेप आसा काय सपोर्ट आसा हो एक प्रश्न. आनी दुसरो जसो ते म्हणटा की हांगा डेटाच ना जाल्यार ह्या अशा कायद्याची गरज आसा काय ना? फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू जनजागृती समिती वेलकम्स दिस लॉ. समिती हिंदूसाठी किती वर्सापासून कार्य करत आसा आनी एक मागणी आमची सरकारा कडेन आशिल्ली की एंटी कन्वर्शन लॉ गोंयांत सुद्दां आसचो. भारतात 6 राज्यात ऑलरेडी तो लॉ पारीत केल्लो आसा. आनी आमचें म्हणणें कशें की दो डेटा इज नॉट अवेलेबल, बट वेन यू गो ऑन द ग्रावंड, तुमी जेन्ना ग्रावंड वर्क करता, यू रियलायज की इट इज रॅम्पंट.
only because there is no proper provision of law, such cases are not being booked. आता एक केस ज्याने मेन्शन केली, there is no proper law. That case was held under Magical Remedies Act, Drugs and Magical Remedies. So there is no exact law for that. So basically you need a law. And if you say there are no cases, then why worry? कित्याक भंय आसा न्ही? If नाही, पण ताणी एक पॉयंट मारलो की फाल्यां सपोजिटली कोण तरी इंटर रिलिजियस लग्न करता आणि फाल्यां तांची फॉलोआउट जाता, तांचे पटना, ते चली फाल्यां पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन करूं शकता की आपले बाबा कन्वर्जन जालें म्हणून. कायदो वेगळोच आसूं, कारणां वेगळी आसूं शकता लग्ना हें करपा खातीर आनी राग काडपा खातीर मिसयूज जावपाक शकना. लग्न जातकीर आतां दुसरो एक बाबा आसा लव जिहादाचो, विच इज ऑल्सो रॅम्पंट इन गोवा. आमी अशें म्हणू शकना की बाबा गोवा इज पार्ट ऑफ इंडिया. वॉट इज हॅपनिंग इन अदर स्टेट्स विल टुमॉरो हॅपन इन अवर स्टेट. इट इज हॅपनिंग इन फॅक्ट. आता कशें आसा की इट इज नॉट कमिंग टू लायट. एज वेन यू गो ऑन द ग्रास रूट ग्रावंड लेवल टू वर्क, यू रियलायज सेक्युलरिझमाच्या चश्म्यांतल्यान ह्यो गोश्टी केन्नाच दिसपाच्यो ना. सो लॉ येवं दी न्ही. सो एक्झिस्ट आसा म्हणटा तुमी हांगा की आसा, रिलिजियस डेफिनेटली कन्वर्जन्स आसा. इनफॅक्ट लास्ट इयर आयशा म्हणून एक फंड हँडलर वॉज कॉट. शी वॉज सप्लायींग फंड्स फॉर लव जिहाद. शी इज रिसिवींग मनी फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो. अँड उत्तर प्रदेश पुलिसान येवन हांगा तिका अरेस्ट केल्ली. सो देर आर सो मेनी थिंग्स वीच वी आर नॉट अवेअर ऑफ इट. सो हांव म्हणटा कायदो येवं दी न्ही. इफ देर इज नो कन्वर्शन, लेट इट नॉट बी. म्हणजे कायदो येवं दी म्हणटा. इफ देर इज नो कन्वर्जन, वाय यू आर बॉदर. आणि अनदर पॉयंट आय वॉन्ट टू एड की कॉर्पोरेट जिहाद हल्लीच महाराष्ट्रान नागपुरान पळयल्लें आमी. TCS कंपनीन सारख्या कंपनीन कॉर्पोरेट जिहाद चल्ला न्ही. सो रिलिजन इट इज फायनली वॉट कन्वर्शन ओनली न्ही. सो वी हॅव टू बी अलर्ट नाव. कायदो पयलीं दीस इज गोइंग टू कम. इट इज देर इन फॅक्ट. कायदो जर आसलो जाल्यार अश्यो गोश्टी ज्यो अंडरग्रावंड चलिल्ल्यो आसा तांचेर वचत बसतली न्ही. सो अमित, कायदो आशिल्लो जाल्यार इवन तूं जी म्हणटा एक्विटल केस, इट वॉज एक्चुअली नॉट बुक्ड अंडर एंटी कन्वर्जन लॉ. इट वॉज बुक्ड अंडर मॅजिकल रेमेडीज ॲक्ट आनी ताजे उपरांत नंतर ती एक्विटल जाली. इट इज अबाउट अ पेस्टर फ्रॉम म्हापसा. ते म्हणटा की जर हांगा कायदो आसत जाल्यार अश्यो खुबश्यो केसी येतल्यो म्हणून आनी खुबशी जीवन. पयलीं म्हणजे थंय कन्वर्जनाचो विशयच नाशिल्लो. देर वॉज नो कंप्लेंट फ्रॉम एनीबडी दॅट पर्सन वॉज इलिगली कन्वर्टेड. इट वॉट एवर ही वॉज, आय थिंक, आय डोंट नो वॉट इज द सॅक्ट दॅट दे फॉलो. आज आमी एक आत्मपरीक्षण करपाची गरज आयिल्ली आसा की आमचे हिंदू, आमी जे आमकां हिंदू म्हणटा, आमचे सनातनी म्हणटा, हांवूय एक हिंदू, आमचो धर्म इतलो वीक जाला की आमकां आज कायदो हाडचो पडटा आमकां कन्वर्ट न जावचें म्हणून. हाचेर एक प्रश्न निर्माण करपाक जाय. कारण राजकीय स्वार्था खातीर हिंदू धर्माचो वापर जितलो जाला तो खंयच जालो ना. आनी तो अजुनूय जाल्लो आसा. आनी ताजो सगळ्यांत चड वापर कोण करता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी करता. जेन्ना आमी लव जिहाद उलयता, आमी जेन्ना कन्वर्जनाचे विशय उलयता, हातल्या फाटले सोशल प्रॉब्लेम्स अजून पर्यंत कोणीच पळयले ना. आज हांव गोंयभर तुका सांगता अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो रिलिजियस बॉडीज आसा, वेर आय नो सो मेनी हिंदूज हू हॅव वॉलंटरीली गॉन एंड कन्वर्टेड देमसेल्व्स टू दॅट पर्टिक्युलर सॅक्ट ऑर दॅट पर्टिक्युलर प्रिचींग दॅट दे फॉलो. आय वील पुट इट दॅट वे बिकॉज एक रिलिजन अंडर ते गेल्या अशें हांव खंय पळयलें ना. तांची एक प्रिचींग आसा. दे फॉलो अ पर्टिक्युलर रिलिजियस बॉडी. वॉट इज द रिजन फॉर दीस? आज हिंदू खत्रे में जेन्ना म्हणून भारतीय जनता पार्टी देवळांच आमची मोडटा, त्या वेळार आमचे हिंदू खत्रे में म्हणपी आनी तांचो धर्मभावना दुखोवपी त्या वेळार ते नाचता. सो ते फेक हिंदुत्वाचो जो आव हाडून आमी सदांच म्हणटा की कायदो जाय हे करपा खातीर, त्या फेक हिंदुत्वा अंडरच हो कायदो येता अशें आमकां दिसता. कारण एक हिंदू म्हणून म्हाका फोर्स करून कोण जर दुसरें रिलिजन एक्सेप्ट कर म्हणत जाल्यार वाय वूड आय डू इट अनलेस आय एम विलींग टू गेट इट डन. अनलेस सी म्हाका ह्या घरान बरें दिसता जाल्यार हांव हें घर सोडून कित्याक वतलो? घरान कितें प्रॉब्लेम चल्ले हे आमी खंयच विशय पळयना. म्हणजे हिंदू जनजागृती समिती किंवा बाकीचे ज्यो हिंदू ज्यो आमच्यो ऑर्गनायजेशन आसा जे जाणी हे काम करपाक जाय की वॉट इज द सोशल रिजन्स फॉर गोईंग बिहायंड दीस. कायदो हाडप आनी दॅट इज यूज एज अ थ्रेट परसेप्शन for and creating a narrative to polarize is something that we are worried about. हातल्यान हाजो मिसयूज जावचो ना हाचे आन्सर कोण दितले? आज कायदो आमी पळयलो ना, ड्राफ्ट अजून सारको ना. ड्राफ्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. अजून सर्क्युलेट जावना. पण तो कायदो जेन्ना 4 दारां मदीं बसून कांय कॅबिनेट मिनिस्टर, जातूंत भितर कॅथलीक मिनिस्टरूय आसा. BJP has about 13 or there are 13 odd Catholic ministers or MLAs today in Goa Legislative Assembly. You have to Actor Reginald सोडलो जाल्यार कोणीच अजून काय उलयना. मायकल लोबो आसा, डिलायला लोबो आसा,
जॉशुआ आसा, बाबूश मोन्सेरात आसा, अशे वेगवेगळे जे कॅथलीक MLAs जे आसा. आनी सांगपाक जाय की आमी हें बरोबर आमी मान्य करता म्हणून. But why If you the are church- why you No, why singling out Catholics? No, why? Because see, I'll tell you, one thing is that the fear has been expressed by the church and religious bodies that this can be misused against them. Now, of course, why they fear it? Why there is no conversation? Why there is no communication? Why there is no discussion? Why there is no clarity? The government has to specify. तुम्ही कॅबिनेटान अप्रूव्ह केला कोणाकूच खबर ना, कायदोच नाच जाल्यार ड्राफ्टूच अवेलेबल ना, neither does he know what the draft is. So all of us make one question here की one in the garb of तूं तुजें दुयेंस बरें जातलें तुवें धर्मान यो that is included in this law. Okay. That case which was acquitted was on this ground. There was no law. It was only coming under magical. But this law says की तुका कितें तरी ल्युरमेंट दाखोवन बाबा तुका तुजो दुयेंस बरें जातलें. Allurement आसा. Allurement आसा. So this is, see, we are a non-political organization. It has been a long-standing problem facing the Hindus because we have been working for last more than 20 years. आणि हिंदूचे जाणे म्हटले न्ही की हिंदू इतलो वीक जाला इज रेज्ड अ वॅलीड पॉयंट एंड आय वूड लायक टू आन्सर की आज हिंदूंची स्थिती अशी कित्याक आसा की हिंदूक धर्मशिक्षण ना. धर्मशिक्षण ना म्हणून धर्म अभिमान ना. धर्म अभिमान ना म्हणून हिंदू मागीर फॉर द सेक ऑफ मेटेरियलिस्टीक गेन धर्म सोडटा, कन्वर्ट करता. हॅव यू सीन हाऊ मेनी पीपल ऑफ अदर रिलीजन कन्वर्ट? ते कितले पुअर आसूं ते केन्ना कन्वर्ट करना. सो वी आर वर्किंग एट रूट लेवल जे म्हणटा तशें की हिंदूक धर्मशिक्षण दिवप. आमचे धर्मशिक्षण उपक्रम आसा, धर्मसभा आसा, त्याच्या जोडीक कायद्याची गरज आसा. सी धर्मशिक्षण इज अ लाँग प्रोसेस. इतलीं वर्सां हिंदूक देवळांतल्यानी जाय तशें धर्मशिक्षण मेळूं ना. आनी इवन द एज्युकेशन सिस्टमान सुद्दां हिंदूक धर्मशिक्षण दिवपाचें प्रोविजन ना न्ही. इतर लोकांक आसा. सो द प्रॉब्लेम इज दॅट वी डेफिनेटली वेलकम दीस लॉ. इट मिसयूज एनी लॉ कॅन बी मिसयूज न्ही. येवचे पयलींच कित्याक मिसयूज म्हणून ते म्हणटा की आमची घरां जर तुमी सांबाळत जाल्यार एक्झॅक्टली. सो आमी म्हणटा ते आमी ऑलरेडी यू सांबाळटा. एग्री विथ हिम. आय अग्री विथ दॅट पॉयंट की हिंदू कित्याक वीक जाला. आय वूड लायक टू टेल हिंदू की आज हिंदूची जी युवा पिढी आसा तांकां धर्मा प्रती कितली अवेरनेस आसा. इतर धर्माच्या लोकांचे धर्मा प्रती किती अवेरनेस आसा. यू नो फॉर युअर सेल्फ न्ही. आमच्या हिंदूंच्या घरात कितलें धर्मशिक्षण मेळटा न्ही. सो धर्म अभिमान ना म्हणून दे फॉल प्रे टू ऑल दीस थिंग्स. पण तांचे भंय आसा की म्हणटा की हो मिसयूज जातलो कायदो. सो लॉ एनी लॉ कॅन बी मिसयूज न्ही. इट इज नॉट होच लॉ ना न्ही. वाय यू आर टेकिंग द यूज ऑफ मिसयूज म्हणून ताका. इज इट ऑल्सो पॉलरायझेशन द वे ही सेज. See, we are not political. It is a need of Hindus. See, organizations working for purely for Hindu Dharma will appreciate the importance of this law. We are not political. You should not politicize all the issues. So yeah. नो की तुम्ही सांगताले. सो प्रिसायजली द पॉयंट. हां प्रिसायजली द पॉयंट जशें तांणी म्हणलें. आनी हांव खंयच तांचे म्हणजे एक धर्माचे वायट विरोधान हांव उलोवंकूय शकना आनी उलोवपाची गरजूय ना. आमी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून आमी एक अस्तित्वात आयिल्लो आमचो भारत देश. ह्या भारत देशांत जेन्ना सेक्युलरिजम वेन वी टॉक अबाउट वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. आमच्या हिंदू धर्मा भितरय आमी सदांच म्हणलां की दुसऱ्या धर्माचें वायट आमी केन्नाच उलयना. आनी म्हाका दिसता तेंय शिकयना ना कोण शिकयता. पूण जेन्ना धर्मान राजकारण येता आनी राजकारण धर्मान घुसयता ताजो विपरीत परिणाम जो जाता तो फाटल्या 12-10 वर्सांन आमकां दिसून आयला. हाजे पयलीं हिंदू खत्रे में नाशिल्लो. ह्या 10-12-15 वर्सां पयलीं जो पर्यंत BJP पावरान आयली ना तो पर्यंत खंयच दिसलो ना हिंदूक की आपूण तांच्या एका पॉयंटाचेर यू नॉट रिप्लायड अबाउट लव जिहाद विच इज हॅपनिंग. म्हाका एक 10 एग्जाम्पलूच दी तूं. बरें 2 एग्जाम्पल दी. जाचो लव जिहाद गोंयांत जाला की कोणाक फोर्सफुली व्हरून कन्वर्ट केला. खंयच्या हातून. That data is of some girl from UP who came here and was hiding. गोंयान आज गोंयान एक गोंयकार म्हणून आज एक गोंयकार म्हणून आज तूं जर आमचे स्वताची फॅमिली किंवा बाकीचे लक्ष घेत आमचे फॅमिली भितरूय इंटर रिलिजियस मॅरेज जाल्ले आसा. आमचे चली कॅथलीक फॅमिलीन गेला, कॅथलिकाचे चली आमच्या फॅमिलीन आयला. एक मुस्लीम अशें हें आसा जातूं भितर आमचे फॅमिलीचे मनीस मॅरीड जाल्ले आसा. कोणाक फोर्स ना. आनी इतली धर्म समभाव म्हणटा म्हणटा रावता. आमच्या घरांत सगळी फेस्टिवल सेलिब्रेट जाता. कारण एज अ हिंदू धर्मीय म्हाका हें शिकयल्लें म्हज्या आवय बापायन की तूं जेन्ना पांय पडटा देवाक तुज्या
आनी तूं जर आमच्या समोर जे कपेल आसा सातकायतनाचे ताका वचून जर तूं पांया पडटा तातूंत आमी बिलीव करता आनी ते आमच्या घरा जेन्ना चवथीक येवन भजन म्हणटा आमी पयला अशें न्ही म्हजो मुस्लीम फ्रेंड आसा चवथीक रावता तो आनी तो जो शामेळ वाजयता तो आमच्या घरान कोण वाजयना ताच्या पेक्षा बरो वाजयता घुमट सो कितें आसा हे सगळें जेन्ना गोंयांत आसा बरे भशेन चल्ला तेन्ना एक कायदो अशा तरेन शेवटच्या सत्रान हाडप पळय हांव तांची चूक करना ते राजकारणान ना ते म्हणटा आमी मागणी पूण तांची आशिल्ली कितें म्हणटा मागणी तांची आशिल्ली कारण तो फियर तांच्याय मनान क्रिएट केल्लो गेला भारतीय जनता पार्टीची पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी इज व्हेरी सिंपल की तांच्या सारके लोक जे तांकां वल्नरेबिलिटी दिसता की ये दिस इज हॅपनिंग अँड दिस इज हॅपनिंग ओनली बिकॉज वी कॅन बी द ओनली वन्स टू प्रोटेक्ट दिस म्हणटा भिवपाची भारतीय जनता पार्टीन आमच्या मनात फियर घालपाचो प्रश्नूच येना भारतीय जनता पार्टी इज इन पॉवर फॉर लास्ट हाव मेनी इयर्स नो ताच्या पयलींच्यान आमचो डिमांड आसा न्ही सो ते म्हणटा की धर्म समभाव जो चल्ला आनी सेक्युलरिझम चल्ला ताका हे सुरींग लायतले म्हणून आय डोंट थिंक दीस हो जे नॅरेटिव्ह किंवा जो फियर वीच इज बींग एक्सप्रेस इज अनरियलिस्टीक ग्राउंड रियलिटीचेर आमी पळयलां ओनली प्रॉब्लेम कशें जाता की वी आर सीइंग केसीस डे इन एंड डे आउट यू प्रोवायड डेटा सी डेटा म्हणजे कशें अनलेस देर इज अ लॉ हाव कॅन यू आय मीन बूक पीपल न्ही आतां वी कॅनॉट नेम पीपल बाबा कितें आसा आउट ऑफ प्रायवसी न्ही चलयेचे किंवा फॅमिलीचे नाम बदनामी जाता न्ही जे ग्राउंड रुटान जेणें काम केल्लें आसा आनी जेणे हू आर नोईंग अबाउट कोणी प्रेमान जर लग्न जालो खंयच्या मुस्लिमा कडेन किंवा खंयच्या क्रिश्चना कडेन किंवा कोणच्या हिंदू कडेन जाल्यार हाव वूड यू आमी म्हणना न्ही छळ करू नाका न्ही कशें कळटा की छळ करता काय ना म्हणून हाव डू यू लव जिहादाच्यो केसीस ज्यो आसा ते नांव लिपयता नांव हिंदू म्हणून आयडेंटिटी पयलीं दाखयता लग्न जाल्लें आसता आनी लग्न करतात एकदां चलयेचें लग्न जालें की मागीर ताजेर प्रेशर येता कन्वर्शनाचें मागीर बुरखाचें प्रेशर येता सी देर आर केसीस न्ही म्हणजे आनी आमी एक बुकूच पब्लीश केला हिंदू जनजागृती समितीचेर लव जिहादाचेर this book is should have brought study. that book here. Yes. But I don't agree with this डेटाबेसूच ना अशी अरे तुका एक सांगता हांव तुका व्हडलें चड ना म्हज्या घरान आमी सुनी हाडल्या हूज कॅथलीक बरे भशेन नांदता ते हाका कितें म्हणटा ती वायल न्हेसता ताका कितें म्हणटा म्हाका एग्जॅक्ट नांव येना ते घालून नथ घालून पुजा करता आमची णववारी सॉरी तूं उत्तर येनाशिल्लें णववारी न्हेसून तूं म्हणचोच ना आमच्या घराची चली एका कॅथलीक फॅमिलीन लग्न जाल्लें आसा बरे भशेन संवसार कितेंच प्रॉब्लेम ना तो मिसाक वता ते आपूण यू आर टेलिंग दिस समथिंग व्हिच इज आय एम सेइंग इन गोवा देर शूड बी सम डेटा म्हाका ताणें एक डेटा सांगचो फॉरगेट लव जिहाद फोर्स्ड कन्वर्जन लज दिसता सांगपाक की लव जिहाद जालो म्हणून मान्य करता चल जालें अबाउट फोर्स्ड कन्वर्जन खंयच्या एका चर्चीन किंवा एका पॅस्टरान किंवा एका मस्जिदीन किंवा एका देवळान उलटें आसूंक शकता न्ही आमी कोणाक मुस्लिमाचो हिंदूय करूंक शकता कॅथलिकाचो हिंदूय करूंक शकता अशें जाल्लें गोंयान एग्जाम्पल दिवचें आनी सांगचें की म्हणून ह्या कायद्याची गरज आसा कायदो केन्ना आसता दॅट्स बिकम रॅम्पंट आमी आज केरला फायल्स करून आज केरलाक आमी काडलें की केरला हें घडटा म्हणून केरलाच्या लोकांनी स्वता सांगलें की केरला आमी रिलिजनाचेर झगडना म्हणून केरला आमी कम्युनल रायट्स करना म्हणून बाकी कित्याक प्रोटेस्ट करत म्हणून सो जेन्ना एक नॅरेटिव्ह बिल्ड जाता आज आमी मुविजांनी पळयलां की नॅरेटिव्ह बिल्ड करपाक मुवीज जाता हो कायदो ऑलरेडी महाराष्ट्रान आसा कित्याक उत्तर प्रदेशान कितें घडटा तें आमी पळयलां आजच्याय दिसाक पळय कशें आसा मरे नॅरेटिव्ह बिल्ड करप आनी तातल्यान आपलो एक पॉलिटिकल बिजनेस चलप दीस इज वॉट इज द वरी अँड दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली वॉट इज गोइंग तूं पळय हांव तुका सांगता आज बरोवन दिता तुका ह्या विधानसभा सत्रांत जेन्ना डिबेटाक येतले तेन्ना इट वील बी ओनली टू से दॅट हिंदू म्हणजे ज्या तरेन हें करूंक सोदतले की हिंदू भोवती आपलें राजकारण करप हिंदूंक पिशान काडप आनी परत पावरान येवप ही गजाल फोर्स्ड कन्वर्जनाचे सो दॅट इज वॉट आय एम सेइंग द डिस्कशन वूड बी सेंटर्ड अराउंड दिस ओके I think you see looking it from a political spectacle he is not going to help the Hindus cause as a Hindu I will tell you कळ्ळें न्ही की समजा कन्वर्शन जायना जाल्यार कायद्याची कित्याक भीती आसा न्ही कित्याक भीती आसा मिसयूजाचें म्हणटात मिसयूज आसता की पण एनीवे फाल्यां नो यू आर नॉट आन्सर्ड टू द फर्स्ट क्वेश्चन जे आशिल्लो पळय जे तांणी रेज केल्लो विच इज ऑल्सो वॅलीड की फाल्यां सपोजिटली कोण आपल्या
इच्छेन कन्वर्ट जालो हय. आनी फाल्यां बायल गोवाची झगडी जाली हय. फाल्यां बायलेक जर गोवाक त्रासान घालपा जाय हय. ऑलरेडी शी वील हॅव वन मोर वेपन रायट नाव की शी कॅन गो टू द पुलीस देर आर अदर स्टेशन. वेज वेर यू कॅन प्रूव्ह इट न्ही चॅलेंज इट न्ही आता कशें आसा How do you challenge someone's- मिसयूज जातलो म्हणून यू कांट इग्नोर द प्रॉब्लेम वीच इज देर न्ही तूं म्हणटा डेटा ना अनलेस कायदो केल्या डेटा कसो मेळटलो तुमकां न्ही प्रूव्ड केसीस बट यू एग्री दॅट कूड बी अ मिसयूज. इट कॅन हॅपन फॉर एनी लॉ न्ही वाय ओनली दीस लॉ आतांच मिसयूज कित्याक हे लॉक म्हणटात तुमी आड घेता थिंक दॅट इज नॉट अ वॅलीड रिझन टू से दॅट द लॉ कॅन बी मिसयूज सो इट शुड नॉट बी पास्ड आय थिंक इट ऑल्सो ट्रू की बाबा करंट जे एक्झिस्टिंग लॉज आसा दे आर नॉट एबल टू हँडल not. दिस प्रॉब्लेम इफ इट इज एक्झिस्ट. amend the existing law in such a way that there is a provision which is brought there. Why you need to bring a law which is now providing penal provision of 10 years, 3 years अशें imprisonment अशें worry is, see what happens is लायफ टायम आसा तातूंत. lifetime आसा म्हणजे it is equating to murder, it is equating to something like drug abuse and very very stringent punishment आसा. Fear is one part of it, punishment is another part of it, and using the fear to maneuver something, whether it's a political narrative or whether it is to put something in place to say तुमकां आतां दाखयता आमी पळय कितें करता तें. That is what is worrying. हांव परत एकदां सांगता, हिंदू इतलो स्ट्रॉंग आसता तो जेन्ना आपल्या देवा कडेन बसून देवा कडेन प्रार्थना करता. तो वीक जाता जाका विकनेस येता फॉर वॉट एवर रिजन्स अँड ओनली दॅट पर्सन कॅन बी ल्युअर्ड इन टू एनीथींग. ताका भितर तूं देवस्पणूच न्ही, गाड्यां कडेन वचपी, मागीर देवस्कीपण आनी कितें करपी, तूं मागीर फेक बाबा तयार जाता. फेक हांव म्हणना आमच्याच रिलीजन सगळे कडेन आसता. फेक प्रिचर्स तयार जाता. हे तयार कारण कित्याक जाता आमी पळयलां तें कितें हात लावन सारको जालो आनी कितें. हातून भितर विकनेस ऑफ ह्युमन इज द मेन क्रायटेरिया This वीच law- वी आर नॉट अंडरस्टँडिंग. In fact, this law takes care of them, I think. If No, this law does not this take care law of that. right now takes care of Absolutely not. priests irrespective of any religion who are So- converting it. So, this is the मौलवीज point. आसा आसा सगळे आसा. आणि So सगळे this- आसा म्हणजे no, it why even Hindu we priests do are not know the covered. draft says that forced marriages, draft says forced conversion due to marriages, which is one of the weakest point as far as that law is concerned. It can be misused in today's world. आयज जेन्ना आमी गजाल करता आज कसल्या गोष्टीचेर डिवोर्स जायत सांगूंक जायना. एज अ लॉयर म्हणून हांव तुका सांगता म्हणजे ज्या म्हयन्यांक 2 फायल जाताले ते आतां 50 फायल जाता आनी ताका आनीक एडिशन हें येतलें. सो यू नो इट्स व्हेरी इजी टू मेक अ स्टेटमेंट दॅट म्हाका फोर्स केलो कन्वर्ट केलें व्हरून आतां देर इज नो प्रूफ रिक्वायर्ड. तुजें नांव चेंज जाल्यारूय तूं कन्वर्शन म्हणूं येता. So there are ways and means why this law is to be understood properly, discussed properly. Okay, Without discussion, bill pass karo. just It's for something that is worrisome. Just for a common man to understand, how do you know that someone is converted? Because it is your private affair. What you do inside the house, तू फाल्यां कोणाक पांयां पडटा आनी कशे तरेन प्रेयर्स करता becomes completely your prerogative. आनी आतां चेंज ऑफ सरनेम अशी जाल्ली आसा यू नो की खंयच्या हातून लिगली आय एम अलाउड. My surname doesn't indicate what religion I am having because I can always be from one religion, take Nike name and continue with my religion. So how will you address these issues? Yes, that's a good question. How we come to know the family tips you की बाबा आमच्या घरातलो व्यक्ती कन्वर्ट जाल्लो आसा आनी थंय देर हॅज बीन सम एलिमेंट ऑफ फ्रॉड इन दॅट अंडरस्टूड. सो दीस इज हाव यू कम टू नो. इफ अ पर्सन इज मेजर How do you judge someone is converted or not? द फॅमिली टिप्स यू न्ही की बाय आमच्या घरा कडले फॅमिलीन म्हणे ती तो बाबा XYZ रिलिजनान गेलो असो. हाऊ डू यू आता फर्दर फॅमिलीतले एक confirm चली it? फॅमिलीत चली इज अ रिलेशनशीप विथ अनदर बॉय फॉर अनदर रिलीजन बिकॉज आर मेजर ते लग्न करतात. आफ्टर लग्न जातकीर खरें रूप भायर येता. Two people can have their own religion. There is no problem. No, but like then, okay, Hindu, it's Muslim. fine. But it At is the not same time, they can. Yeah, so there are cases where after they are married, the girl is forced to change her. That is where problem starts. But secondly, before we go to Amit, तो म्हणटा ते सारखे इतले stringent आसा की लाईफ सेंटेन्स At the same, the part of our complaint, our concern is what that should be an effective law. Now the government should provide us any other existing law strengthen kara, तुम्ही नवा law kara, but you address our problem. Fraudulent conversion. I will not go into the technicalities of law.
सो दिस इज अ पार्ट ऑफ नो इज इट टू अनदर डिबेट. तुम्ही ज्यांना सांगला की बाबा आम्ही लॉची मागणी केल्या. इफेक्टिव्हाचो मिनिंग कितें तुमकां की ताका लायफ टायम घाला भितर एकदाचो. वी आर नॉट टॉकिंग टू द पनिश. दिस इज टू बी टेबल्ड अँड डिस्कस्ड बिफोर पासिंग. देर आर मेनी स्टेक होल्डर्स. सो लेट इट बी डिस्कस्ड इन. व्हॉट इज युअर डिमांड बिकॉज यू स्टार्टेड ऑल दीस थिंग्स. आम्ही मागणी केल्या पण आम्ही पनिशमेंटची मागणी केलो ना. जे संहितेप्रमाणे जे जे कितें पनिशमेंट आसा इट इज अप टू दी लिगल बॉडी डिसायड न्ही. आम्ही पनिशमेंट कशें डिसायड करूं शकता न्ही. स्ट्रिंजंट पनिशमेंट इज अ प्रॉब्लम. फाल्यां जर पनिशमेंट कमी आशिल्लो जाल्यार तुमी ओपोज करपाक आशिल्ले. कोणाचेच फोर्सफुल कन्वर्जन जावचें न्ही हाच्या बद्दल कोणाकूच डावट आसचो ना. म्हणजे ते इरिस्पेक्टीव ऑफ वेर दे बिलोंग, वीच कम्युनिटी दे बिलोंग, खंयच्या रिलिजनांतल्यान तातल्यान फोर्सफुली ताका व्हरप इज समथींग दॅट इज नॉट करेक्ट. आय डोंट अग्री टू दॅट पार्ट की हें जावंक जाय म्हणून. प्रश्न हो आसा की एक कायदो अस्तित्वांत हाडटा आसतना ताजेर डेटा आसपाक जाय. जो डेटा खंयच ना. आज हांव तांकां विचारलें ते म्हणटा येतले न्ही मागीर येतले म्हणटा. ते म्हणटा जेन्ना कायदोच ना तेन्ना डेटा कसो येतलो. पण ती पयली काय कोंबडी पयली आज तुका जर तूं म्हणटा की आज एक इलिगॅलिटी चल्ल्या अमक्या प्रकारची म्हणून हांव हो कायदो अस्तित्वांत हाडटा. इलिगॅलिटी समोर आसूंक जाय न्ही. एक एग्जाम्पल आसूंक जाय. आय एम नॉट सेईंग दॅट शूड हॅव बीन कन्विक्शन बट दॅट शूड बी सम डेटा अवेलेबल की हे 10 आसा केसी अश्यो अश्यो घडल्या. पुस्तक बरयला कायदो ना म्हणून नाही त्या पुस्तकांनी डेटा आसतलो न्ही. आय एम आस्किंग फॉर सिंपल डेटा की गोंयाचे 15 लाख 18 लाखाचे पॉप्युलेशन आसा ताजे 5,000 लोक इलिगल जे कन्वर्ट जाले फोर्सफूल कन्वर्जन. हांव तुका सांगता आय एज अ पॉलिटिशियन वेन आय गो इन टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय नो सो मेनी हिंदूज हॅव कन्वर्टेड टू डिफरंट रिलिजन ऑर सेक्ट्स. आय विल पुट इट. दे हॅव कन्वर्टेड टू दोज सेक्ट्स फॉर वॉट रिजन. देर आर वेरियस रिजन्स फॉर दॅम. आमचो धर्म म्हणून खंय आमी वीक पडले हाजेर केन्नाच हें जायना. क्वेश्चन इज आन्सर्ड. कन्वर्शन कोणाचें जाता. सेम ते म्हणटा की धर्म शिक्षण कमी जालें म्हणटा तें स्ट्रॉंग करचें म्हणून कायदो एक हाडा की हे आमचे अमके तरेन करचे. महाजन एक्ट मॉडिफाय करचो. देवळां पर्टिक्युलरली आज पयशे देवळां घेवन बसले आपल्याकडे पयशे ताजो वापर बरे धर्म महासंघाची स्थापना जाल्ली आसा. महाजन एक्ट गोमंतक मंदिर महासंघाची स्थापना जाल्ली आसा. आज तुमी म्हणटा तशें हिंदू वीक आसा. ऑलरेडी कारण सांगिल्लें आसा. हिंदूचे एक ऑर्गनायज्ड अशें स्ट्रक्चर ना वेर रिलिजियस एज्युकेशन कॅन बी इम्पार्टेड टू हिंदूज. See, there is no purely Hindu school where you can get Hindu education. देवळांतल्यान हिंदूक धर्मशिक्षण मेळटा पण कितले देवळांतल्यान हिंदूक धर्मशिक्षण मेळटा तुमी सांगा. इट्स अ फॅक्ट. कायदो काडा म्हणटा. कायदो म्हणना सायड बाय सायड हिंदूक धर्मशिक्षणूय दिवूं जाय. प्रबोधनूय करूं जाय. त्याच्या जोडीक जे फ्रॉडुलंट मिन्सान हिंदूक कन्वर्ट करता कायदोय आसूं जाय न्ही. सी धर्मशिक्षण इज अ लॉंग प्रोसेस. इट्स अ बोथ वे यू हॅव टू वर्क. धर्मशिक्षण इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. इट्स आतांच धर्मशिक्षण जावन हिंदू बाबा चेंज जातलो अशें ना न्ही. सो फाल्यां तेन्ना जेन्ना जशें जालें नवो हिंदू जाले दुसरो भाग आय ऑब्जेक्ट टू वन मोर थिंग की केसीस येतकीर कायदो करचे पेक्षा कायदो पयलीं आसल्यार कित्याक भंय आसा तुमकां. केस कायदो पारीत करपाक कितलो वेळ वता. माय क्वेश्चन इज ऑल्सो खूब फावटी नवो हिंदू जावन ते परत रिकन्वर्ट जाल्ले आसा. आतां समज हे सिच्युएशन आय विल गिव यू डेटा. 10 lakh हिंदूज कन्वर्ट एवरी इयर इन अवर कंट्री. 10 lakhs. See, the problem is pan-India. Goa is also a part of India. How would you consider घर वापसी? फाल्यां समज तांणी घर वापसी म्हणून परत हिंदुइझमान आयले. डू यू कवर इट अंडर एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन? घर वापसी is voluntary. They have realized their mistake and they want to come back to Hindu dharma. घर वापसी is done. हिंदू पयली म्हणजे प्रत्येक आज अशी बिलीव आसा की प्रत्येक मनीस जन्मता तो हिंदूच आसता म्हणून. आमच्या भितर देर इज नो there is no process which has been defined to reconvert or bring a person to Hinduism. Hinduism is a way of life. Hinduism is how you provide yourself and how you conduct yourself. आज म्हाका एक गजाल सांगून दिसता. ब्रह्मानंद स्वामी आता ब्रह्मेशानंद स्वामी तांचे फुडें कंटिन्यू करता. ब्रह्मानंद स्वामी जेन्ना आशिल्ले तांची हांवें इंटरव्यू घेतिल्ली 1994-95 आनी हांव तेन्ना गोमंतकान कामाक आशिल्लो. त्या वेळार तांणी सांगिल्लें आनी तो करतालो तें म्हणजे की नॉन ब्राह्मीण हांकां भटपण शिकप आनी आज थंयच्यान पुरोहीत निर्माण जाले. एक सांगता तुका कोण कोणाक आडायलें ना. तांणी एज आनी तेच तांणी ब्रह्मेशानंद स्वामीनीय चलयला फुडें. आज तो पुरोहीत निर्माण करता हू आर नॉट ब्राह्मिण्स भट न्ही ते आनी ते आज भटपण करता. आतां हे गजाली जेन्ना आमच्या भितर जातीयवाद आसा आनी भटपण भटानूच करचें गर्भकुडीन सारस्वत किंवा त्या हाजो माजनानूच वचचें
नॉन दॅट पर्टिक्युलर सॅक्ट असं जाल्यार ताका भितर मेळना. आमी जेन्ना ह्या प्रकारचे जेन्ना विघातक जे आमचे हांव ताका विघातक म्हणटा की तुम्ही एक रेस्ट्रिक्शन I think this is not today's topic what we are discussing. It is a No, what It's a is separate saying debate. that We can have a there are separate reasons. debate I am on this. What is And saying it की is. there are these are the आता reasons. तांकां राग येता ह्या गोष्टीचो. जेन्ना हांव ही गजाल उलयता तेन्ना राग येता गोष्टीचो. कारण राग Let me have another debate. कारण I mean, no, this is it not. is a- it is. Yeah, there should be a debate on it. We welcome this debate. There's no misconception जे हिंदूचे धर्माविषयी. Why does Hindu feel he's in he trouble? said- No, रुपेश ऐकून घे म्हजें तूं. जेन्ना म्हाका भायर कित्याचें कितें खावन वचूनय अभिषेक करपाचो रायट जर एका मनशाक आसा म्हाका कित्याक ना, तेन्ना म्हाका दिसता की म्हजो धर्म वीक म्हणून. आनी देन आय सेड ओके म्हाका ज्या जाग्यार वचूंक जाय, ज्या जाग्यार इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट कास्ट आय बिलोंग, आय गेट टू परफॉर्म द सेम रिच्युअल्स which other one is performing. This is the problem which we never answer. This is the question which we have never dealt Okay. with. आमचो हिंदूचो दुश्मन हिंदूच आसा. Very shortly हे खंयच you पळयना just- न्ही. ना ना जसे म्हणला परत सेम थिंग आय एम रिपिटींग द थर्ड टाइम. धर्म शिक्षणाचो भाव म्हणून दॅट कास्ट सिस्टम इज नॉट इन आमच्या धर्मान क्रिएट करूं ना. कास्ट सिस्टम इज मॅन मेड आणि ते पॉलिटिशियन्स हॅव यूज टू डिवायड हिंदूज. पण वर्ण restrictions सिस्टम are true, no? वर्ण सिस्टम वर्ण व्यवस्था हा. गीताच्या 4थ्या अध्यायात 13वा श्लोक असा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशम. 4 वर्णाची निर्मिती देवानी स्वतःचे गुणकर्म प्रमाणे केल्ले आसा. सो दीस द व्हेरी प्रॉब्लेम आज हिंदूचीच कशी दिशाभूल जाता आनी इतरांकूय दिशाभूल करप आसा की कास्ट सिस्टमच्या नांवांनी हिंदूचे शत्रू तयार जाता. द बेसीक प्रॉब्लेम इज सेम. We should have another debate on what topic he has said. I think it's not. I think we will have another debate. Yeah, पण yeah. आता now before this thing a political question to you. आता काँग्रेसीचो स्टँड कितें आसतलो हाजेर बिलाचेर, बिकॉज रायट नाव एज वी स्पीक आता म्हणसर तरी क्लॉज बाय क्लॉज अजून कोणाक खबर ना Exactly. हे बिल कितें आसा तें. फक्त तुमी ऑलरेडी इतलो अपोज केल्लो आसा की तेका लागून आमकां डिबेट करची पडटा. अदरवायज म्हाका दिसता वी वूड हॅव वेटेड. सो तेजेर स्टँड कितें आसतलो काँग्रेस? रुपेश बाब, पहिली गजाल तुका सांगता, इतलो अपोज म्हणून न्ही. आमी ज्या तरेन एक नॅरेटिव्ह बिल्ड केला सरकारान काडून चालवो नरकासूर म्हणून, तांच्या तरेन आमकां तो नरकासूरसो दिसला. आनी तो नरकासूर तांणी कित्याक क्रिएट केला की आपल्याक ताजो वापर जावचो म्हणून. डिबेट जावंक जाय, ताचे क्लॉजीस कितें आसा ते समजूंक जाय, आनी ते समजल्या उपरांत ताजेर डिबेट जाल्या उपरांत एक डिसिजन जावंक जाय की हे भायर काडप, हे दवरप, इतलें दवरप. कोणच म्हणना. परत एकदां सांगता, काँग्रेस पक्ष हे कन्वर्शना विरोधांत आसा. कन्वर्शन फोर्सफूल म्हणजे फोर्सफूल कन्वर्जन करचें म्हणून सांगना. देन दे आर ट्रायंग टू से दॅट काँग्रेस इज एंटी हिंदू. पयर म्हाका एक तो बीजेपीचो म्हज्या फेसबूक पेजीर म्हाका सांगता, जेन्ना हांवें मोदीचो रामाक डिपिक्शन केल्लो फोटो घालो, तुमची लायकी आसा रे का म्हणपा लागलो रामाचेर उलोवपाची. म्हणजे तुमी विकत घेतला राम. दीस इज द प्रॉब्लेम दॅट वी फेस. म्हजो देव न्ही राम. रामाचे देवळांतले पयशे देत देवळाक लोकां कडल्यान पयशे मागून उरले ते चोरून तुमीच खाले. आनी तुमी म्हाका विचारता की म्हाका लायकी आसा काय म्हणून रामाचेर प्रश्न करपाची. प्रश्न हांवें तुज्या मोदीच्या डिपिक्शनाचेर केला. तेन्ना हिंदू धर्माचो अपमान जायना. सो माय प्रॉब्लेम इज with the bill also is the same thing. That bill is being brought in such a way that will be discussed and tabled in the house on the last session of this government, and then discussion will be see पळय काँग्रेस इज एंटी हिंदू, काँग्रेस इज एंटी हिंदू, हिंदूंनी मतां मारची. Okay, last- आणि म्हाका दिसता ते तांणी there is an debate effective opposition न्ही, then anything and just The numbers are less. No? Even if it is effective, they cannot. Only 7 are there. 7 versus 33 म्हणू शकना. It is less now. ओके, बट देर अदर ऑल्टर. सी आमचें म्हणणें कशें आसा की हिंदू धर्माचें कार्य इतलीं वर्सां आमी करत आसा आनी कायदो इज गोईंग टू बी व्हेरी हेल्पफूल फॉर द कॉज ऑफ हिंदूज. इज पण तुम्ही कायदो अजून पळयनासतनाच आणि क्लॉज बाय क्लॉज पळयनासतना वेलकम केलो तो. वेलकम पण ताणें दिल्लें आसता न्ही की फ्रॉडून. द मेन पर्पज इज की छळांनी जो धर्मांतरण चलता न्ही, इच्छेक केल्यार कोण थांबू शकना न्ही. इच्छेन जाल्ले कोण थांबू शकना न्ही. प्रबोधनूच विरोध करचें ना, पडटा. छळान जाल्ला एका विरोध. छळाक विरोध आसा न्ही. आतां ते धर्म आतां सिमिलर ते म्हणतात ते म्हणतात छळान. एक्झॅक्टली. पण तांचो भंय आसा की बीजेपी मिसयूज करतले म्हणून. सी नाव वी आर आय टोल्ड यू पयलीं आमी पॉलिटिकल पार्टी न्ही. But will you stop BJP from misusing it for political purpose if they do it? Let it be dribbled out. Let it be drafted Will out. you stop BJP from misusing it if they do it? Is Yes, my question. definitely. See, कायदो येऊ तरी दी. तुमच्या खांद्यार बंदूक धरून जर ताणी फार मारलो जाल्यार तुम्ही विरोध करतले काय ना भाजपाक? आमचो खांदो म्हणजे आमचो से काय
We are a small organization. We are working for Hindu Dharma. I don't think that BJP should get influenced by our demand. There are many more demands of Hindu Dharma which we have put up to them. If it is being approved by our demand, then we welcome it. म्हणजे लुक्स लायक नो तुम्हीच म्हणपा लागले की तांकां आमचे कितें- No, तांकां- आमची एक डिमांड तांकां अशी there are convenient- many other organizations also asking for it. दोतोर This तांकां has been- कन्व्हिनियंट आसा तेच अप्रूव्ह करतात ते कन्व्हिनियंट ना ताका करचे ना ते हाजो Okay. पॉलिटिकल फायदो ना जाल्यार करचे ना. देव बरें करूं दोतोर तुमी आयले म्हणून आनी अमित बाब तुमी आयले म्हणून छळान जाल्ले दरम्यान म्हणजे कन्वर्जन इज नॉट रायट. पूण जर विलिंगली कोणी आपलो धर्म चेंज करूंक सोदता जाल्यार ताका कायद्यान एलावड आसा आनी कायदो असो जावचो न्ही जाका लागून मिसयूजूय जावचो न्ही. कारण एक पॉयंट आसा वीच आय वूड लायक टू स्पीक ऑल्सो वॉट आय अग्री वीथ अमित एंड आय थिंक ही वील ऑल्सो एग्रीज की ताचो मिसयूज जावचो न्ही. हो कायदो जाल्या उपरांत फाल्यां कोणाची झगडी झुजा जाली जाल्यार थंय वचून पुलीस स्टेशनान जर कंप्लेन घातली जाल्यार स्ट्रिंजंट पनिशमेंट आसा इट इज इक्वल टू रेप ऑर समथींग बिकॉज इट इज अ लायफ सेंटेन्स सुद्दां जावपाक शक्यताय आसा. आतां एक्झॅक्ट कायदो कितें आसतलो क्लॉज बाय क्लॉज कितें आसतलें हें सगळें तुमच्या मुखार घेवन येतलें कारण असेंब्लीनूय आसा तेजे पयलीं आमकां मेळत जाल्यार आमी तेजेर डिस्कशन करतले. पळयत रावात गोवा न्यूज.